नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक. आता पळोवया कांय वेंचीक खबरो. समस्त गोंयकारांक गोंय घटक राज्य दिसा निमतान शुभेच्छा. फाटल्या 30 वर्सांत गोंयान खूब उदरगत केल्या. तातूंत फाटल्या 4 वर्सांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या आदारान भरारी मारल्या. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान गोंयकारांक संदेश धाडला. मुख्यमंत्री अमेरिकेत दुयेंसाचेर उपचार घेता, पूण ताचें मन गोंयकार आनी गोंयचे उदरगतीचेर आसा. गोंयकारांक धाडिल्ल्या आपल्या संदेशांत तांणी सध्या उदरगतीची कामां चलता ताची वळेरी वाचली. गोंय राज्याच्या 31व्या घटक दिसा निमतान हांव सगळ्या गोंयकारांक शुभेच्छा दिता. 31 वर्सां पयलीं आमकां घटक राज्य मेळ्ळें. गेल्या 31 वर्सांत आमी खूब प्रगती केल्ली आहा. गेल्या 4 वर्सां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या सरकाराच्या सहाय्यान गोंयान बरीच डेव्हलपमेंटची कामां, उदरगतीची कामां नेटान चालू. मांडवी पूल, गालजीबाग तळपण हे आतां हळूहळू पूर्णत्वाक येवपाक लागले आनी जुवारीचेर काम नेटान चालू. त्या शिवाय बाकीचीं कामां तितल्याच नेटान चालू आसात. गोंय सरकारान सोशल सॅक्टरान तरेतरेची येवजण्यो करून लोकां पर्यंत सगळी वेगवेगळी सोशल सॅक्टरांतल्यो स्किमी लोकां पर्यंत पावयल्ल्यो आसा आनी हाज्या खातीर बरीच गोंयान सोशल सॅक्टराचेर उदरगत जाल्ली आसा. त्याच प्रमाण नवीन युवकांक रोजगाराच्यो संद्यो निर्माण जावपा खातीर IT सॅक्टरान आनी इंडस्ट्रियल सॅक्टरान रोजगाराची वेगवेगळ्यो नवीन उपलब्धी आमी करून दिवपा खातीर प्रयत्नशील आसा. गोंयकारांच्या सहकार्या शिवाय ही उदरगत करप शक्य नासलें. देखून गोंयकारांचे उपकार अशें मुख्यमंत्री मुखार म्हणटा. म्हाका खात्री आसा ह्या 31व्या वर्साच्या निमतान तुमी सगळे सरकाराक येणाऱ्या काळात सहकार्य करतले, म्हणजे सरकार आपलें काम यशस्वी रित्या पूर्ण करूंक शकतले. सगळ्यांक तुमकां हांव परत एकदां उर्मित परबी दिता. गोवा 365 ब्युरो, पणजी. बोट घालूंक दिल्यार हात धोंगशिता अशी एक जाणटेल्याची म्हणणी आसा. राजधानी पणजे शाराचे फुटपाथीर एका कॅसिनोवाल्यान बेकायदेशीर बांदकाम केलां. 24 वरां भितर भौशीक सुवाती हें बांदकाम काडून उडयात. काँग्रेसीन कॅप्टन ऑफ पोर्टाक शिटकावणी दिल्या. पणजे मांडवी न्हंयत साबार कॅसिनो आसात. तातूंतलो एक महाराजा कॅसिनोन राजधानींतले भौशीक फुटपाथीर राजेशाही गाजोवपाक सुरवात केल्या. फुटपाथीर अतिक्रमण करून बांदकाम केलां. तातूंत संडास, ATM आनी नांव नोंदणीचो कावंटर सुरू केला. काँग्रेसीन ह्या बेकायदेशीर बांदकामा आड कारवाय करपाक कॅप्टन ऑफ पोर्टाचेर मोर्चा व्हेलो. आनी ह्या कॅसिनोन हें कितें चल्लां सगळें लोकां मुखार हाडिल्लें, जनते मुखार हाडिल्लें. आनी ह्या फुटपाथा बद्दल आमी वॉर्निंग दिल्ली की 8 दीस भितर हो खाली करचो. तशेंच एडवर्टायझींग चलता तें इलिगल, तें अजून पर्यंत काडूना. पूण आयज आमी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा मेळपा आयले आनी तांकां स्वता दाखयलें आनी तुमकांय दाखयलां आमी हे कशें इलिगली फुटपाथ हांगा ऑक्युपाय केलेत ते. तशेंच जे कॅसिनो आसात व्हडले व्हडले, जे 300ची कॅपेसिटी आसा थंय 600 हजार पॅसेंजर घेतात, तांचेरय कसलो कंट्रोल ना, कसलेंच ऑडिट ना, कांय ना आनी अंधाधुंदीचो वेपार चल्ला. आज आमी हांगा जे जमल्यात तुमी सगळ्यांनी पळयल्या. आमी फक्त 2 दिसाचो टायम दिता. जर हे खाली जायना आमी येवन हांगा मोडटले. आमी जाल्यार डायरेक्ट विचारलें वेदर दे आर गेटिंग सम पॅकेजीस. कित्याक पणजी इज द कॅपिटल, पॅनजीम इज द कॅपिटल ऑफ गोवा आनी रायटफुली ट्युरिस्टूच न्ही, हांगा पणजेच्या लोकांक न्ही, भाव भयणांक न्ही आपली गाडी पार्क करूंक मेळना आनी वाठारांतल्यान भोंवपाक मेळना. आनी जेन्ना आमी तांकां हांगा इन्स्पेक्शनाक हाडलें, वी वर शॉक्ड. ऑल द काँग्रेस कार्यकर्ताज वर शॉक्ड टू सी तांणी आपले डेस्क घातिल्ले आसा कसिनो महाराजान.
डेस्क घातला बरे तुम्ही आता पळयतले सगळे क्लिपिंग्स तुम्ही काडिल्ले आसा. वर्स्ट टू वर्स्ट स्वच्छ भारत अभियान म्हणटा तो मोदी झाडू घेवन वर्सांतल्यान एक फावटी भायर सरता आपले BJP मंत्र्यांनी घेवन रस्त्याचेर. आयज तांकां लज कारण आमी आतां भितर येतकीर वी वर शॉक टू सी अ टॉयलेट बिल्ड अप. तुमकां टेम्पररी स्ट्रक्चर म्हणटा जाल्यार परमनंट स्ट्रक्चर थंय शिमटान टॉयलेट बांदिल्ली आसा आनी फाटल्यान पळोवपाक गेल्यार ताजे डर्ट वेस्ट जी आसा ती मांडवी आमचे न्हंयेत उडयल्ली आसा. पणजे महापालिकेन ह्या बांदकामा वयल्यान हात वयर केल्या. महापालिकेन बांदकामाक कसलोच परवानो दिवना अशें पालिका म्हणटा. पूण ही सगळी ढोंगबाजी अशें काँग्रेसवाले म्हणटा. तांच्यांनी एक्चुअली एज अ गव्हर्मेंट बॉडी पयली CCBची परमिशन घेवपाक जाय फुटपाथ हे करपाक कितें काम करतलो जाल्यार ते तांच्यांनी घेवना. ते म्हणटा संजीत रॉड्रिक्स इंचार्ज आशिल्लो तेन्ना. इफ संजीत वॉज इंचार्ज ऑफ GSIDC आनी CCB कमिशनर एज अ कमिशनर ताका इतलेंय खबर ना की ह्या फुटपाथीक ताणें परमिशन घेवंक जाय म्हणून. विदाउट परमिशन ते बारीक बारीक लोकांक तुमी त्रास करता, मार्केटान त्रास करता, भेलपुरीवाल्यांक त्रास करता, गाड्यावाल्यांक तुमी त्रास करता आनी हे तुमकां दिसता डायरेक्ट तुमकां कॅसिनोचो कितें हे येता. तुमी इतलें चिंतपाक जाय न्ही. सायन बोर्ड म्हणून एक परमिशन घेवचें पडटा. एक तरी परमिशन तुमकां दिसता हांगा सायन बोर्डाचें सिंगल परमिशन ना. तुमी पळयला की बारीक बारीक गाड्या खातीर फाटल्या एका फायर इक्विपमेंट आनी कसले सायन बोर्डा खातीर तांकां नोटिसी धाडलेले, गाडे गरिबांचे काडलेले. पण आयज आमी पळयता की येदो व्हडलो कॅसिनो हो रस्त्याचेर घातला, तेचेर कांयच परमिशन ना. पणजेसावन आमचो व्हिडिओ खबराकार श्याम च्यारी. खंडपिडीत 1 मार्चाक मायनिंग राजधानी उसगांव तिस्कार मोठी रॅली काडटले. जाल्यार दुसरे वटेन भाजपा म्हणटा मे म्हयन्याची सुटी सोंपतकीर सर्वोच्च न्यायालय हे विशीं निर्णय घेतले. तशेंच मायनिंगाची वाट लावपाक काँग्रेसूच कारणीभूत असोय आरोप भाजपान केला. खण पिडितांचे प्रश्न सोडोवपाक काँग्रेसीन 5 आमदारांची समिती नेमल्या. तिचेरय भाजपान फार पेटयला. काँग्रेस सरकारा वेळार केल्ल्यो भानगडीच मायनिंग बंद पडपाक कारण थारल्या अशें भाजपा म्हणटा. ज्या SITच्या फुड्यान थंय अपियर जाता इल्लिगल मायनिंग केसींनी, जो ओपोजिशन लिडर स्वता बेलीचेर भायर आहा, हे आज मायनिंगेचे लेक्चर गोंयकारांक दिवपाक लागल्या. गोवा गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस अबाउट रिस्टार्टिंग मायनिंग. सुप्रीम कोर्टाचें जें समर वेकेशन चालू आसा तें सोंपना फुडें, म्हणजे जसो कोर्ट चालू जसो जालो सिरियसली हो विशय परस्यू करप जातलो. पूण मायनिंग पिडीत लोक सरकाराचेर नाराज आसा. मायनिंग परतून सुरू करपाक भाजपा सरकार आपालिपा खेळ खेळटा अशें ते म्हणटा. मेन मायनिंग सुरू करपा खातीर आंदोलन जें आमचें आसा हेच्या फुडें जर 1 तारीख पर्यंत सरकारान जर कांयच निर्णय घेवंक ना जाल्यार हें आंदोलन आमचें फुडें चालूच आसतलें. ते फुडली दिशा जी आसा आंदोलनाची, जे निर्णय जे आसात फुडें कशें वचपाचे त्या मिटिंगेंत आमी जाहीर करतले. मायनिंग डिपेंडंट पिपल फोरमान 1 तारखेक जी जाहीर सभा दवरल्या त्या सगळे जे मायनिंग डिपेंडंट आसात, ट्रकवाले मशिनरी ओनर तशेंच आमचे वर्कर हांचे सगळ्यां कडेन म्हाजें कळकळीची विनंती आसा 1 तारखेक मोठे संख्येन तुमी उपस्थिती लावची. कित्याक आज सगळ्यांचेर उपासमारीचो प्रश्न आयिल्लो आसा. सगळ्यांक खबर आसा हे मायनिंग बंद जावन ह्या 2 म्हयन्याक आमची कसली परिस्थिती आयल्या आनी मुखार हें बंद उरलें जाल्यार ती परिस्थिती कितें जातली सगळ्यांक खबर आसा. आज गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटाच्या मिटिंगेक आमी गोवा शिवसेनेतर्फे आज तांकां जाहीर तेंको दिला आनी आमची ह्या बसकेंतल्यान सरकारा कडेन मागणी आसा की सरकारान ह्या मायनिंग डिपेंडंट लोकांचो अंत पोवचो. तांची जी मायनिंग आसा, जे लिगल मायनिंग आसा, जे लीज किंवा ऑर्डिनन्स पास करून किंवा रिवाय पिटिशन जें कितें जाता तातूंत बेगोबेग हें करचें आनी तांकां तातूंतल्यान सुटावे करचें. पणजेसावन आमचो व्हिडिओ खबराकार इर्शाद शेख, फोंडेसावन खबराकार कृष्णा नायक आनी सावर्डेसावन प्रहर सावर्डेकर. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. 14 जाणांक जखमी केले.
4 वाहनांची मोडतोड केली. गिरी सावन म्हापशा पावता म्हणसर वॅगनर कारीच्या चालकान हो पराक्रम केलो. निमणो तो इतलो आबूज जालो की ताचे कारीन पलटी मारली आणि अपघाताची ही माळ खंडीत जाली. गिरी ग्रीन पार्क हॉटेला कडल्यान ही अपघाताची माळ सुरू जाली. पयलीं वॅगनर कारीन एके दुचाकीक धडक दिली, पूण थंय रावनासतना तो तसोच मुखार म्हापशे वटेन गेलो. वाटेर एका छोटा हाती पिकअपीक धपको दिलो. मुखार म्हापशा शारांत पावता म्हणसर एका फाटोफाट 2 दुचाकींक मोखी केले. आतां मात कारचालक आबूज जालो आनी ताचे गाडयेन पलटी मारली. कसो बसो तो गाडयेंतल्यान भायर सरलो आनी फुज्ज्यो काडल्यो. जखमी जाल्ल्या मदीं एकल्याची तकली फुटल्या जाल्यार एकल्याचो पांय मोडला. गिर बघायला उडून कितें येयला तो गिर बघायला उडून धांवन येयला. धांवन सगळे रोडाक एकट कितें येयला. टोटल कितलेशे गाडयांक मारला तेणी? 6-7 गाडये सगळे उडून कितें येयला तो. मागीर संत ताणें उडून कितें मागीर भियोन गाडी संत पलटी आयलो. ताका कांय जावना. एकल्या तकली फुटली, एकल्याचे पांय तुटलो, पायलटाचे पांय हे जालो. म्हापशा सावन आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. कळंगूट पोलिसांनी 11 पर्यटकांक अटक केल्या. तातूंतले 2 सान आशिल्ल्यान मेरशे अपना घरात धाडल्या. दर्यावेळेर खेळतना सान चलयेचे नाकाते अवस्थेंतले तांणी फोटो काडिल्ले. चलयेच्या भावान जाप विचारल्यार ताकाय बुडयलो. बागा दर्यावेळेर ही घडणूक घडली. पिडीत दोगांय भाव भयणां सान पिरायेचीं. आपल्या आवय बापाय सांगतात ती मजा करपाक आयिल्लीं, पूण तांचेर भलतोच प्रसंग आयलो. दादागिरी करपी पर्यटकांचो पंगड पुण्यासावन आयिल्लो अशी माहिती पुलीस निरीक्षक जिवबा दळवीन दिल्या. There are about 11 persons which we have detained. Out of that, 9 we arrested and 2 were being minor were lodged in Apnagar. Arrested persons are from Maharashtra, and we have put a stringent sections of Children Act and IPC section on writing case also we have added to it. We have examined the mobile. So mobile, in that we have seen the picture click in the very obscene manner of the minor girl, and we have attached that mobile and we will be sending for mobile for the laboratory for examination. Now further investigation going on. कळंगूटसान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. आमकां 2% पगारवाड नाकाच, आमकां जाय आमच्या हक्काची पगारवाड अशी मागणी करीत देशभरातले सुमार 10 लाख बँक कर्मचारी बुधवारा आनी ब्रेस्तारा संपार गेल्यात. ताचोच वांटो म्हण गोंयचे बँक कर्मचारी पणजे आझाद मैदानार जमल्या. ह्या देशव्यापी संपात बँक कर्मचाऱ्यांच्यो 5 आनी बँक अधिकाऱ्यांच्यो 4 अश्यो वट्ट 9 संघटना वांटेकार जाल्यात. तांकां पगारवाड 2017 जावपा आसली, पूण वरिश्ठांनी ही गजाल कानामनार घेवना. म्हणटकीर कर्मचाऱ्यांनी संपाची भास मुखार काडली. इतले मजगतीं संबंधितांनी तांकां 2% पगारवाड दिता अशें जाहीर केलें. पूण संपकरी संघटना म्हणटा हो आमचेर अन्याय. आमी जायत्या दबावा खाला येवन मरसर काम करता. आमकां हक्काची पगारवाड मेळची. Bank employees have been working under various pressure. Our job profile has changed. Our risk responsibilities, accountability has changed. There is a lot of pressure of work. Lot of government work also we have taken up. That is from 2014 to 2017, whether it's Dhan Yojana or Mudra Loan or Aadhaar linking or even Notebandi. Even in Notebandi, when our people worked overtime, many of the banks, they have not even paid them the wages, the overtime wages. So we are demanding a reasonable wage which can take care or commensurate with the risk factor, with our pressure of work. And certainly, since the wage settlement has expired in October 2017, a new settlement, a reasonable settlement is what we expect. If still they don't respond even after 2 years, we have no other alternative but to intensify the strike. My appeal to you all is to the general public. We believe, we understand of course, and we feel a bit concerned that this strike may inconvenience particularly the common people, not the rich people, the common people. Kindly bear with us. This is our justified demand, and
bank, and it is something that we ourselves are sacrificing, because every time we go on strike, we have our wages cut. It's not something that we are earning. So please cooperate and support us in this justified reasonable demand. जर तो बँक नॅशनलायज बँक बंद आसात आनी जे डिमांड ते मागतात तांची डिमांड सॉल्व करची सरकारान जाता तितले बेगीन, नाजाल्यार हो पब्लिकाक हॅरेसमेंट, त्या खातीर तांचे जे कितें मुद्दे आसात ते मुद्दे सॉर्ट आउट करून ना जायत ही प्रायवेट बँक पळय आहात तांकां हक्क दिवचो पयशे घेवपाक. आज गोंयचे घटक राज दीस आनी ह्या दिसा तर बँक बंद जावन लोकांक हाल जाता जायत घटक राज्याचो व्हॅल्यू कितें उरलो हे लोक आतां म्हणटात. तेन्ना गोवा गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटान ताबडतोब हाचेर सुटाव करचो आनी लोकांक ह्या त्रासांतली सुटोवचें. पणजेसावन आमचो व्हिडिओ खबराकार श्याम च्यारी आनी मडगांवसावन रमेश नायक राऊत. 5 वर्सां मुख्यमंत्री, 11 वर्सां आमदार, तरी मडगांव शाराची घसरणूक जाता. उलट फातोर्ड्या सध्या उदरगत धांवता. अशें दिसता की थोड्या काळा भितर फातोर्डा मुखेल शार जातलें आनी मडगांव ताचें उपनगर. भाजपान दिगंबर कामतीक सोल्ला. भाजपाचो प्रवक्तो शर्मत पै रायतुरकार पत्रकार परिशदेंतल्यान उलयतालो. मडगांव शाराची सध्या वाट लागल्या. शारांत पार्किंगाची वेवस्था ना, रस्ते केन्ना खणटा केन्ना पुरयता हाचो नेम ना, आनी हाचें श्रेय भाजपा थळावो आमदार दिगंबर कामतीच्या माथ्यार थापता. फाटलीं 25 वर्सां मडगांवान एकूच आमदार, 11 वर्सां मंत्री, 5 वर्सां मुख्यमंत्री आसून सुद्दां मडगांवची जी दुर्दशा जाल्ली आसा, केन्नाच मडगांवचो बस स्टँड करप हे मुख्यमंत्री जावन सुद्दां तांकां केन्ना जमलें ना. अशाच प्रकारचो विकास तांणी फातोर्डान करचोच, पूण त्याच प्रकारे मडगांवच्या दुर्दशेचेरूय बी तांकां आमी सांगपाक सोदतात की प्लीज तुमी लक्ष दियात. कारण मडगांवचो आमदार हाका कंप्लीट एपाथी जाल्ली आसा मडगांवच्या बद्दल. कसल्याच प्रकारचे तांकां फक्त निवडणुकीच्या वेळार निवडणुकीचें गणीत म्हणप आनी तातूंतल्यान निवडून आयलो की मागीर उरिल्लीं 5 वर्सां जीं आसात आपलो फायदो करून घेवप, हाच्या पलीकडे तांकां कांय सुचना. ताका लागून मडगांवच्या विकासान सुद्दां तुमी लक्ष दिवचें अशें आमी फातोर्डाचे आमदार आनी गोंय राज्याचे कृषी मंत्री श्री विजय सरदेसाय हांकांय आमी सांगपाक सोदतात. मजगतीं केंद्रांत भाजपा सरकारान 4 वर्सां पुराय केल्यांत. देखून फोंडा आनी मडगांव युवा भाजप सायकल रॅली काडटली अशें शर्मत सांगता. येता त्या शुक्रारा दिसा 1 जुनाक भारतीय जनता युवा मोर्चा 66 म्हणजे सालसेत आणि फोंडा तालुका ह्या दोन्ही तालुक्यांच्या तर्फे मोटरसायकल रॅलीचें आयोजन केल्लें आसा. ही रॅली सांजेच्या 4 वरांचेर लोहिया मैदाना कडल्यान सुरवात जातली आनी मडगांव शहरान फेरी पूर्ण करून परत लोहिया मैदानाचेरूच ह्या रॅलीची सांगता जातली. मडगांवसावन आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयचें वेगळेपण सांबाळूंक आदार दितलो अशें पयलो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरून म्हटिल्लें. उपरांत 1987 ताचो नातू स्वर्गेस्त राजीव गांधीन गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो दिलो. 30 मे गोंय घटक राज्याचो वर्धापन दीस. गोंय घटक राज्य दिसा निमतान सरकारी पावण्यार पर्वरी सचिवालयांत एक जंगी कार्यावळ आयोजीत केल्ली. कार्यावळीक आजी माजी साबार आमदार आनी मंत्री हजर आसले. कार्यावळीचें आयोजन आनी येजमानपण सभापती दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. प्रताप सिंग राणेन केंद्रशासीत प्रदेश आनी घटक राज्य अशा दोनूय काळांत मुख्यमंत्रीपद भोगलां. घटक राज्याचे फायदे ह्या विशयाचेर तांचें भाशण जालें. हो दीस जो आसा हो गोंय सरकारूय सेलेब्रेट करिना आनी सचिवालयानूय हो सेलेब्रेट जायना. आनी तशें पळोवंक वचत जाल्यार पेपरांतल्यो बातम्यो किंवा न्यूज पेपराचेर एखादी शुभेच्छा दिवप हाज्या पलीकडे हो कार्यक्रम जो आसा हो खंयसरूच जाल्लो असो दिसना. We were practically second class citizens. We are practically second class citizens. As Union Territory, we had no right to vote for the President. Today we vote for the President of India. This is one of the major differences. So as far as state is concerned,
The uniqueness of the state has been taken care of. The people, the culture, the behavior, we still have a long way to go. With our 40 MLAs, each one should see that whatever the difficulties, many times people come with small problems which they can solve themselves. We must teach them to do that. Show them the way. The problems before us is garbage, and it's plastic and plastic and plastic. There's so much garbage, it's very annoying. It's the number one problem that Goa faces. परवरीसान आमचो व्हिडिओ खबराकार इर्शाद शेख. दर्यादेग नियमन क्षेत्रांत बांदकाम करपाक नगर नियोजन खात्यान परवानगी दिलीच कशी? वेळसांव पाळी गांवचे नागरीक प्रश्न करता. गांवकारांच्या फाटल्यान उबी रावल्या थळावी आमदार एलिना साल्ढाना. गांवांत दर्यादेगेर एका तारांकीत हॉटेलाचें बांदकाम सुरू जालां. हो प्रकल्प इको सेन्सिटिव्ह झोनांत येता आनी थंय जातलो कसो दिसना अशें थळावी आमदार एलिना साल्ढाना म्हणटा. हो प्रकल्प तांच्या गांवाची वाट लायतलो अशें लोकांक दिसता. ते ती मान्य करता. जाल्यार हाका मान्यताय दिलीच कशी असो प्रस्न ताणें विचारला. साल्ढाना डेव्हलपर प्रोजेक्ट येयला आनी हिंगा सुटेबल ना तो प्रोजेक्ट, कित्याक सगळे पॉन्ड्स आहाय, सँड ड्यूस आहाय आनी सगळे एनवायरमेंटल अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल हो परफेक्ट ना हो प्रोजेक्ट हिंगा. आनी हो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार हिंगा गांवांत एकदम लोकांक त्रास जातले. हो रोड नॅरो आहा, रोडा गाडयोच्यो सगळे प्रॉब्लेम जातले. हो मेगा प्रोजेक्ट आसून लेगीत तांच्या प्लॅनाक गिजमाची मान्यताय ना अशें जाणकार प्रभाकर शिरोडकरान सुवातीची पळोवणी करतना दाखयलें. ह्या प्लॅनाक पंचायत मान्यताय दिवपाकूच शकना अशें तो म्हणटा. कितें कन्स्ट्रक्शन चलता विथआउट टेकिंग रिक्विजिट परमिशन्स म्हणून आमकां कंप्लेन आयली. म्हणून आमी पळोवंक आयिल्ले हांगासर आनी हांगा येवन पळय जर जाय जाल्यार खरोखरच थंयसर रायट सायड ऑफ द रोड तांणी फुटींग केलां, सगळें कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट केलां. आनी मागीर इन्क्वायरी केल्या उपरांत वॉट वी हॅव फावंड इज दॅट तेंचो प्लॅन पळय आसा दॅट इज नॉट. ही केस आमचे कडेन येयल्या आमकां कांय खबरूच ना, CRZ कडेन येवंकूच ना अजून ती. आनी इवन द तेंचे पळय प्लॅन आसा तेजी कॉपी हांगा आमकां कशी तरी मेळ्ळी आनी त्या कॉपीचेर पळय जर जाय जाल्यार ओन्ली TCP परमिशन, TCP हॅज स्टॅम्प्ड इट, पंचायत हॅज स्टॅम्प्ड इट. देर इज नो परमिशन from CRZ. Representatives, the panchas who have been elected by the people to work for them, to protect the village and to take care of the village, have betrayed the people. They have gone ahead and given the permission without checking the other permissions, especially the environment permission, which has to be there. That is the first requisite, after which follow the other permission. For a project of such magnitude, the permission has to also come from MOEF. Yes, the EIA report has to be done, and accordingly the permission from MOEF has to be obtained, which is also not done. And therefore, definitely stop work order will be issued until further instructions. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.